लोकसभा वेंचणुकेत इंडिया अलायन्स सरकार सत्तेर येतले। ह्या वेंचणुके उपरांत गोयच्या आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण आमी दितले अशें विधान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलां। गोयच्या आदिवासी समाजाक भाजपाच्या सरकारान फटयला। हो फक्त एक जुमला असोय आरोप पाटकर हांणी सरकाराचेर केला। आज ह्या राज्यातले सरकार बीजेपीचे सरकाराच्या मुख्यमंत्र्यान आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हाका दिसता आनंदोत्सव मनोवपाचो प्रयत्न केलो आणि गोयच्या जनतेक परत दिशाभूल करून मिसगायड करपाचो एक प्रयत्न केलो। म्हाका सांगपाक जाय की आयचे हे प्रेस कॉन्फरन्स बीजेपीचे हातून कांयच आनंदोत्सव ना, हो आनी एक तमाशा, हो आनी एक जुमला ह्या सरकाराचो। तांकां फुडल्या पार्लमेंट सेशनान आमी ते बिल पास करून बिल हाडून ताजो कायदो करपाचे। म्हाका एक सांगात, हांकां सांगलें कोणें की फुडले पार्लमेंट सेशनान हे आसतलें म्हणून? कित्याक 2024चे जे लोकसभा इलेक्शन जे जावपाचें आहा ताजो निकाल येतकीच इंडिया अलायन्साचें सरकार जावपाचें आहा। सो ह्या पियुष गोयलाक आणि मुख्यमंत्र्याक कोणें सांगलें की फुडले सेशनान हांचे बिल पास जातले म्हणून? अरे ते बिल घालून आमी पास करतले, ते तुमी सांगपाची गरज ना।